गोंयान वेंचणुकेच्या निकाला उपरांत काँग्रेस पक्ष सरकार स्थापन करीत म्हूण भाजप भिला. म्हूण भिवन गोंयच्या भाजपान वेंचणुकेचो निकाल लागच्या पयलींच सभापतीची निवड करपा खातीर अधिवेशन आफोवपाची घाई चलयल्या असो दुबाव काँग्रेसीक आयला. ह्याच विशयाचेर गोंय प्रदेश काँग्रेसीन काँग्रेस पक्षाच्या विधिमंडळ नेत्या बरोबर एकठांय पत्रकार परिशद घेतली. गोंयान गोंयकारांचे विशय मांडपाक तशेंच सुटावे करपा खातीर फाटले वर्सभर अधिवेशनाचे दीस वाडोवन दिले ना आनी आतां अशें कितें गोंयच्या लोकांचेर संकट आयलां म्हूण गोंयच्या सरकारान सभापती वेंचपाची घाई चलयल्या. सभापती वेंचपा खातीर वेंचणुकेचो निकाल येयसर रावल्यार गोंयकारांचें कितें नुकसाण जातलें अशे प्रश्न विधिमंडळ नेतो बाबू कवळेकारान केला. इतले हें ना कायद्याच्या नुसार बाबा स्पीकर इतली इलेक्शन त्याचे जावपाकच जाय आनी दीस वाडोवपा जायना अशेंय ना. आतां पावसाळी अधिवेशन जातलें तेन्ना सुद्दां स्पीकराचें इलेक्शन जाय जाल्यार घेवं जाता किंवा फूल हावस आफ्टर 23rd सुद्दां मे घेवपा जाता. पूण हें करनासतना ते आयज घेवंक सोदता. हेजेर आमकां तेमी जाप गोंयच्या जनतेक दिवपाची गरज आसा. कित्याक तर आमी सगळे आमदार अनेक वेळा महामहीन राज्यपाला कडेन सुद्दां गेलात. टायम टू टायम सीएमाक स्पीकराक आमी पत्र सुद्दां बरोवन हें केल्लें आसा की एक दिसाचें अधिवेशन पयलीं घेवचें म्हणून. आनी तेन्ना अधिवेशन घेवपाक गरज आशिल्ली. कित्याक तर एडमिनिस्ट्रेशन टोटली पॅरलायज जाल्लें. मायनींग इश्यू आशिल्लो, अनेक इश्यू आसले आनी सरकार आसून नसल्याक जमा आसलें अशे पद्दतीन पयलीं चलप. आनी हे टायमाक आमी सरकारा कडेन आनी गव्हर्नरा कडेन अनेक वेळा विनंती केल्ली की एक दिसाची तरी अधिवेशन घेवचें. पूण तितलें इम्पॉर्टंट आसून सुद्दां अधिवेशन घेवंक शकली ना. पूण आयज हें अधिवेशन घेवपाक सोदता हेची गरज कितें. दुसरें आमी महामहीन राज्यपाला कडेन सुद्दां विनंती करूंक सोदता की जेन्ना सरकाराची जर असली इच्छा आसा की हें अधिवेशन एक दिसाचें घेवपाचें आनी जर राज्यपाला कडेन सर ती परमिशन म्हणजे हें करपाचें आसात जाल्यार राज्यपालान तो हस्तक्षेप करून हें दिवची न्ही, करपाक दिवची न्ही. कित्याक इतली व्हडलीशी गरज ना. आनी कित्याक गरज ना तर आमकां अशें म्हणपाक आमकां मजबूर जावची न्ही की राज्यपाल जी आसा ती घटनेची राखणदार न्ही तर ती भाजपाची राखणदार अशें म्हणपाक आमकां पाळी येवपाक जायना. आज पर्यंत जें कार्य जें जाल्लें आसा तें तशें दिसता. आनी ताका लागून आयज हें कितें आयकूं येता तेजे खातीर आमी मुद्दम जे सरकारांनी असले हें घटना घडची न्हू की जे टायमाक गरज आसता तेन्ना तुमी सिरियसनेस दाखयनात आनी आतां सिरियस हें करपाचें कारण कितें. दुसरें येता कदाचित तांकां सद्याचे जे स्पीकर जे आसात तेंचेर कदाचित विश्वास नसत अशें आसा काय कितें. कित्याक आमी मायकलाचें सुद्दां काम जे डेप्युटी स्पीकर आसतना काही प्रमाणात पळयलां ताका सत्य उलोवपाची संवय आसा. मायनींग इश्यू सुद्दां जेन्ना डिस्कस जाय हावजाक तेन्ना तो सरकाराचेर उलयल्लो की हाजेर चर्चा जावपाक जाय आनी सरकार चुकता. सत्य उलोवपाची ताका संवय आसा काही प्रमाणात. आनी हे 23 तारखे नंतर हो स्पीकर तांकां जाय तशी मनमानी करचो ना काय कितें हो एक भंय आसा कितें. असले अनेक संशय अनेक हे प्रश्न आयज आमचे हे येयल्ले आसात आमचे फुडें आसा आनी जनतेच्या फुडें आसा. हे सरकारान क्लियर करचें की टायम टू टायम आमी रिक्वेस्ट करून सुद्दां गेल्ल्या वर्साक फक्त 16 दिसाचें अधिवेशन जालें आनी 16 दिसाच्या अधिवेशना भितर गोंयचे प्रश्न आमी सगळे मांडपाक शकनात. आनी म्हणून आमी की एक स्पेशल अधिवेशन जावचें जे विशय आसात जे ज्वलंत विशय आसा हेची चर्चा जावची. पूण तेन्ना कोणाकच हें इम्पॉर्टंट दिसलें ना. न्हू म्हणून सरकाराक न्हू म्हणून गव्हर्नराक. गोंयान जाल्ल्या पोटवेंचणुकेन गोंयकार भाजपाच्या विरोधान निकाल दितले हें सरकाराक कळ्ळां अशेंच दिसता. म्हूण भिवन सभापती वेंचून मागीर आमदार विकत घेवपाचें म्हूण गडबड करता काय कितें अशें बाबू कवळेकार म्हणटा. 20 मे घेता तेजे उपरांत आनी 2 दीस जर रावत जाल्यार फूल हावस मेळटा. म्हळ्यार 40 आमदार आफ्टर 23rd म्हणजे 23 तारखे नंतर मेळपाक शकतात. पूण ते सुद्दां 2 दीस तांकां रावपाक जायना. इतली घाई आसा. इतली घाई कसली कित्याक कदाचित सरकाराक खबर आसा कितें की 23 तारखे उपरांत सभापतीची निवड करपाक म्हणजे स्पीकर इलेक्शन करपा खातीर तेंचे कडेन सफिशंट नंबर्स म्हळ्यार आमदार आसचे नाका कितें. आयज एक सायडीनी ते सांगपाचो प्रयत्न करतात की जी 5 इलेक्शनां जाली पयर ते 5 इलेक्शनाक दोनूय लोकसभेक आनी 3 विधानसभेचे बाय इलेक्शनाक भाजपाच्या फेवराक वयतली म्हणून. पूण जनतेक खबर आसा सगळ्यांक खबर आसा कोणाच्या फेवराक वचपाचें आहा तें.
पूण आयज परत एक फावटी ते सत्य परिस्थिती इनडायरेक्टली ते जे कितें करपाक सोदता तेजे वेळार कळोवन चुकता की 23 तारखे उपरांत तांकांच खबर आसा की तेंचे कडेन भोवमत उरची ना. स्पीकर तांकां निवड करपा खातीर तेंचे कडेन तितले आमदार उरची ना, हो भंय आसा काय कितें? नाजाल्यार 20 तारीख आनी 23 तारीख व्हडलो गॅप ना. गोंयच्या राज्यपालान आयज मेरेन जे निर्णय घेतल्यात ते कुशीक दवरया. मात आतांय जर राज्यपालान नाका आशिल्लो निर्णय घेवन सभापतीच्या वेंचणुके खातीर अधिवेशन आफोवपाच्या निर्णयाक मान्यताय दिल्यार मात काँग्रेस वगी रावची ना. तशेंच पोटवेंचणुकेन वेंचून येवपी आमदारांचो मतदानाचो हक्क काडून घेवचो न्ही, अशें काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान सांगलें. जेन्ना जेन्ना आमी डिमांड केलो की गोंयांक आमचो फूल टायम मुख्यमंत्री ना, 1 वर्स गोंयांक मुख्यमंत्री नासतना आमी डिमांड करता आमकां एक एक्टींग CM दी, एक दिसाचें अधिवेशन आपय, हें कसलेंच तिणें आयकलें ना. कारण ती कंप्लिटली BJPच्या पार्टीच्या आदेशानुसार चलता, कॉन्स्टिट्युशनाच्या आदेशाचेर चलना, कॉन्स्टिट्युशनल मार्गदर्शनाचेर चलना. म्हणून तिका आमी मागता की ही जे BJP जी चिकाना करपाक सोदता सगळीं, तितूंक तूं हें करनाका. तुजें जें ऑफीस आसा तें आजुनूय टायम गेल्लो ना. तूं गोंयकारांक दाखोवपाक शकता की तूं कॉन्स्टिट्युशनाचेर राखणदार आनी BJPचेर राखणदार न्ही, जशें बाबून सांगलें तशें. आनी कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी आसा तिजी मिसयूज करपाक दिनाका. तुजें ऑफीस BJPन कंप्लीट मिसयूज केल्लें आसा. बाबू आनी हांव आमी पार्टी वतीन आनी CLP वतीन आमी पत्रय बरयतले राज्यपालांक की तूं असली चिकनेरी करनाका आनी इल्लिगलिटीज करनाका म्हणून. तिचेर पूण कळटा की BJP लोकांचो विश्वास गमयल्लो आसा आनी BJPक तें कळ्ळां. तेन्ना ते BJP लोकां कडल्यान जिखपाक शकना. परत आतां मॅन्युप्युलेशन्स करपाची तयारी तेणी केल्यात. 20 तारखेक स्पिकराचें इलेक्शन आपोवपाची तयारी करून. म्हणजे हाचो अर्थ असो की BJP सगळे कडेन हरतली. म्हणजे तेंचो फकत चड आमदार आशिल्लो, आमदार तिनूय कडले आमदारूय तेंगेले कॅन्डिडेट हरतात, हो सारको पक्क जाल्लो आसा. आनी दुसरें आमचें एक आमदारकीचें इलेक्शन जे 19 तारखेक आसा पणजेचें, थंय तांकां क्लियर दिसता की हार ही दिसता. सो मुखाली हार नजरे मुखार दवरून ती 20 तारखेक म्हणजे जस्ट 3 दीस उरता कावंटिंगाक. म्हणजे कॉन्स्टिट्युशनाक आनी खंयच्या डेमोक्रेटीक हितूंक 3 दिसांनी कितें अशें जावपाचें आसा की असो कितें गोंयांक असो व्हडलो अशी एमर्जन्सी आयिल्ली आसा की जावं कॉन्स्टिट्युशनल क्रायसीस अशें कितें जाला काय की आमचे स्पिकराचें इलेक्शन ते करपाक पडटा. गव्हर्नराक अशी एमर्जन्सी कितें येयल्या. डेप्युटी स्पिकर ऑलरेडी आसा. सो हांगा प्रोटेम स्पिकर जेन्ना दोनूय स्पिकर नासतात तेन्ना प्रोटेम स्पिकराची प्रोविजन आसता. तुमकां हांव याद करून दिता 2005 मार्चाक गोंयांक BJPन एक कॉन्स्टिट्युशनल क्रायसीस केल्ली. जेन्ना तेंचो नंबर गेलो तेन्ना तेंचो स्पिकर आनी डेप्युटी स्पिकरान रिजायन दिलें. तुमकां याद जाता जाल्यार पळयात. आनीक एक वेगळी कॉन्स्टिट्युशनल क्रायसीस BJPन गोंयांक तयार केली, याद जाता जाल्यार पळयात. आनी तेजेर मात दिवपाक आमी प्रोटेम स्पिकर अपॉयंट केलो, फ्रांसीस सार्दिना. आनी तेजे नंतर इल्लिगली मॅन्युप्युलेट करून ते ट्रस्ट वोट जिखपाची तेणी एक वेगळी तरेचे हळशिकपणां त्या टायमार केली. तरी आसतना विधानसभेक मेजॉरिटी काँग्रेसच्या राणे सरकारान जिखले, याद जाता जाल्यार पळयात तुमकां. आनी तेजे नंतर केंद्रांत काँग्रेसचो सरकार आशिल्लो. 4 मार्च म्हाका याद जाता, 3 मार्च 2005 केंद्रांत काँग्रेसचो सरकार आशिल्लो. गोंयांक काँग्रेसचो सरकार ट्रस्ट वोट जिखलो. तरी आसतना 5 आमदारकीची सिटांची इलेक्शन जावपाचें आशिल्लें. केंद्र सरकारान काँग्रेस सरकारान निर्णय घेतलो हाय मॉरल हें दवरून, कित्याक थंय गडबड जाली. ट्रस्ट वोट काँग्रेस जिखलो. काँग्रेस सरकार मुखाल्ले 2-3 म्हयने बाय इलेक्शन जाता म्हळ्यार काँग्रेस सरकार सत्तेर उरपाची
हें आशिल्ली, कारण ट्रस्ट वोट काँग्रेसीन जिखलो. गव्हर्नराचो रिपोर्ट दिल्ली गेलो की ट्रस्ट वोट हो काँग्रेस जिखलेले आसा, राणे सरकार जिखला आसा. तरी आसतना हाय मॉरल ग्रावंड काँग्रेस पक्षान दिल्ली घेतलो, कारण 5 बाय इलेक्शन जावपाची आशिल्ली. तेन्ना 5 बाय इलेक्शन जातकर न्यू आमदार जे जाता तांकां निर्णय घेवनी आनी नवो सरकाराचे जे ट्रस्ट वोट आसा तो घेवन येवं. आनी तेजे नंतर बाय इलेक्शन जालें. काँग्रेस बाय एंड लार्ज ती सगळी सिटां जिखली आनी फ्रेश गव्हर्मेंट घेतली. त्या म्हणसर सस्पेंडेड एनिमेशन उरलें. तुमकां याद जाता जाल्यार पळयात. तेच जर BJP आशिल्लें आयज कितें करता आशिल्लें, उलटें केलें तेणें एक्चुली. पूण आयज परिस्थिती हांव ती लिंक करता. आयज 4 आमदार ऑलरेडी थंय एसेंब्ली ना, स्ट्रेंथ एसेंब्लीची 36चेर आसा. आनी आयज घाई काय कांय ना, एमर्जन्सी कांय ना. डेप्युटी स्पीकर ऑलरेडी आपलो रोल करता. 2 डेप्युटी सीएम 2 डेप्युटी सीएम आसा, एक सीएम आसा. एक टायम असो आशिल्लो की गोंयांत कोणूच नाशिल्लो आनी आमचे आमदार सफर जाले तितून. कामां एक वर्साची ठप्प जाली. तेन्ना तुमकां एक एक्टींग सीएम करपाक सुद्दां जालें ना. आयज डेप्युटी स्पीकर ऑलरेडी आसा. डेप्युटी स्पीकरान रिजायन जाल्लो ना आनी डेप्युटी स्पीकरान रिजायन जालो जाल्यार सुद्दां प्रोटेम स्पीकर अपॉयंट करपाची प्रोविजन आसा. 3 दिसांनी नवीन 4 आमदार येतले. तो 4 आमदारांचो अधिकार काडून घेवपाचो कसलोच अधिकार राज्यपालाक ना आनी राज्यपालान असली अनैतीकपणां करून घेवपाची गरज ना. त्या खातीर आमी फोर्सफुल्ली गोंयच्या लोकांचे वतीन मागता, फूल हावस जावनी. 3 दिसांनी फूल हावस जातलें. 40 आमदारांचो ह्यातले जे 4 आमदार कमी आसा ते 4 आमदार हे एसेंब्लीक येतले. तेन्ना स्पीकराचें इलेक्शन हें तेजे नंतर जावचें. सो राज्यपालान आपले दोळे उगडचे आनी आपल्या कुशेसाक विचारचें की आपूण कितें करता तें सारकें करता काय म्हणून. कारण तुमी कितलींशींच इल्लिगल कामां केल्या. 2007 साकून तुमी इल्लिगल कामां करीत आसात, अनैतीक कामां करीत आसात आनी तितूंत राज्यपाल तांची भागीदारी जाता. सो त्या खातीर आमी तेंचे कडेन मागता की तेणे हें करचें आनी आमी आमच्या राष्ट्रपतीकूय हें बरयतलें. आनी जर तर हें केलें, आमी इतलो तेंप राज्यपालाक रिकॉल करपाची मागणी केल्ली नाशिल्ली. आमी इमिजिएटली जर राज्यपाल जर 20 तारखेचें अधिवेशन आपयता आनी मुखार वयता जाल्यार आमकां मजबुरीन राष्ट्रपती कडेन फोर्सफुली मागणी करपाक पडटली की ह्या राज्यपालाक रिकॉल कर आनी आमी एजिटेशन लॉन्च करतले राज्यपालाचे विरुद्ध जर परत तिणी जर असली कामां करीत गेले जाल्यार.